तुमकां इंस्टाग्रामाचेर व्ह्यूज आनी लायक्स वाडोवपाक जाय जाल्यार सरळ बाणावले मतदारसंघातल्या सुरावले वाठारांत भोंवडेक चलात। हांगासर एक रस्तो आसा जो फुलांनी नटला। रस्त्याच्या दोनूय वाटांनी रंगीबेरंगी फुलांची झाडां आसात। हांगासर पावतकूच सैमाची सोबीतकाय पळोवन बरें दिसता। पुराय रस्तो रंगीबेरंगी फुलांनी नटला। फोटोशूट आनी प्री वेडिंग शूट करपा खातीर हो रस्तो बरें डेस्टिनेशन जावन आसा। एका वेळार कोयर भरिल्ल्या ह्या रस्त्यार इतली फुलांची झाडां कशी आयली असो प्रस्न पडटा। हाच्या फाटल्यानूय एक काणी आसा। रस्त्या कुशीक साचिल्ल्या कोयरांच्यो राशी निवळ करून थळाव्या सावयो वालिसान रस्त्याच्या दोनूय वटेन फुलांची झाडां रोयिल्ली। आतां पावसांत ह्या झाडांक बरी फुलां फुल्ल्यात। दुबयच्यान रिटायरमेंटा उपरांत गोंयांत आयिल्ल्या सावयो वालिसान हो रस्तो निवळ करपाचें थारायलें। ताणें आपल्या घरकान्नी वांगडा स्वखर्चान ह्यो कोयराच्यो राशी काडून ही सुवात नितळ केली। लोकांनी रस्त्या कुशीक परतून कोयर उडोवचो न्हय तशेंच परत परत नितळ करचें पडटा म्हूण सावयोन रस्त्या कुशीक फुलांची झाडां रोयली। ताचो हो यत्न यशस्वी जाला। हांव हिंगा आसतना दुबय आसतालें रिटायर जावन येयलो तेन्ना ह्या रस्त्याचेर रूम केल्लो तेन्ना आनी बुशी जाल्ल्यो माती आहली सगळें हें आहलें फातर बी आनी लोक जाय ती गार्बेज उडयतालो चड गार्बेज जाताली। सो एक दीस चिंतलें ती गार्बेज क्लियर करपाक पूण गार्बेज क्लियर करून पोतून हांकां उडोवपाक लागले। तेन्ना मातशें मोदेन येयलें कितें कितें फूल बी घायलें जाल्यार गोडे उडोवपा नाय म्हूण गार्बेज। सो मागीर बायलांनी हांवें चिंतलें बोगनविलास घालपाक पयलें। बोगनविलास गेले बायल म्हणपाक लागली ते कांटे आहाय ते कांट्या लागून मागीर रस्त्याचेर कोणाक पडले जाल्यार लागत म्हूण। सो आमी फॉरेस्टांक गेलीं दुसरी कितें ऑप्शन आहा जाल्यार चोवपाक। तेणें मागीर हें सजेस्ट केलें आमकां ही फुलां आनी टू आर सरप्रायज आमी लोकांक ही आखे वरसभर जाता ही फुलां आनी एडवांटेज ती गोरवांय खायनाय ती आनी बोकडे खाय नाय। सो नो प्रॉब्लम लायक इजिली जाली। गार्बेज उडयताले ते एटलिस्ट 90-95% थोडे जाला। सुरावले ते बेताळ भाटी ह्या 200 मीटर रस्त्यार सावयोन 234 फुलझाडां लायिल्ली। मडगांव रान खात्याच्या कार्यालयांतल्यान ताणें स्वखर्चान फुलांची रोपां हाडून ती रस्त्या कुशीक रोयिल्ली। ही फुलझाडां मातशी व्हडली जाली काय लोक ती चोरून व्हरताले। गिमाच्या दिसांनी सावयो आपल्या स्कुटरी वेल्यान बालदी भरून उदक घेवन वतालो आनी झाडांक घालतालो। उपरांत ड्रीप इरिगेशनाच्या माध्यमांतल्यान झाडांक उदक घालून ती वाडयल्ल्याची सावयो सांगता। जेन्ना लोक ह्या रस्त्यार उबे रावन फोटे सेल्फी घेतात ते पळोवन आपल्याक खूब खोशी जाता अशें सावयो सांगता। मोर दॅन 60 प्लांट्स चोरून वयले। चोरून म्हणजे उठयताय वताय कित्याक धाकटे आसतना ती आतां लोकांक बरी जाताय ती चोयले न्हू। सो धाकटी घालताय ती वताय ती परतून फॉरेस्ट वचून आनी हाडून घालता। सो ती मातशी व्हडली जाली म्हणटरी परतून हांकां उठयताय हांकां घेवन वयताय। बरी नाय म्हणून हांव बालद्यान उदक हाडून मोटरसायकलीचेर घालून हांव घालतालो। मागीर एप्रील मेयान चड प्रॉब्लेम जावपाक लागले तेन्ना टँकर यूज केले। पूण ह्या वर्सा मागीर आतां ड्रीप इरिगेशन घायलां। घरा कडच्यान वायर हाडून पांप घालून मागीर ते ड्रीप इरिगेशन ते कनेक्ट करतालो। व्हेरी सक्सेसफूल, व्हेरी हॅपी। गार्बेज प्रॉब्लम सॉल्व जालो म्हणून व्हेरी हॅपी। बिसायड्स दॅट इट्स लुकिंग नायस ऑल्सो। आनी पूण जायतो लोक हिंग जाता। आय एम हॅपी दॅट लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट लायक हे भाशेन करपाक। गोमंतक टीव्ही खातीर सुरावलेच्यान रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णीकर।